मुद्दामून सांगूंक सोदता की आयज बीजेपी पार्टीन आमकां जायते असे कार्यक्रम दिला आणि हे कार्यक्रम 10 तारखेक सुरू जातले आणि ते 15 तारखेपर्यंत चलतले। हितून पयलो कार्यक्रम जो आहा तो तिरंगा यात्रा आहा। ह्यो कार्यक्रम घडोवन हाडपी आमची भारतीय जनता युवा मोर्चाची टीम आसतली आणि ह्यो कार्यक्रम 10 ते 14 ऑगस्ट ह्या दरम्यान चलतलो। सो ह्या तिरंगा यात्राक मे बी पदयात्रा आसतली, मे बी बायक रॅली आसतली आणि आमच्या देशांत जायते मॅक्सिमम पर्सेंटेज युथाची आहा आणि वास्कोनी हे यात्रा तुमकां ह्या दिसांनी दिसून येतले। सो हांव मागता सगळ्या वास्कोच्या युवकांकडे की तेंच्यांनी ह्या तिरंगा यात्रेक सगळ्यांनी सहभागी जावचे। तशेंच स्वच्छता अभियान क्लिनिनेस ड्रायव्ह ह्योय कार्यक्रम जातलो आणि ह्यो घडोवन महिला मोर्चा हाडटली आणि ह्यो कार्यक्रम 10 ते 14 ऑगस्ट ह्या काळान जातलो। आणि क्लिनिनेस ड्रायव्ह म्हटल्यार जंय वॉर मेमोरियल आहा नाल्यार मेमोरियल ऑफ सोल्जर्स आहा, स्टॅच्यूज ऑफ नॅशनल हिरोज आहा, स्टॅच्यूज ऑफ फ्रीडम फायटर्स आहा, ह्या खंय खंय आसा ह्या सगळ्या भागांनी नाल्यार मुख्य खंयचे प्लेसीस आहात त्या प्लेसीसांनी हे क्लिनिनेस ड्रायव्ह जातली। मागीर शेवटचो म्हणटा तो हर घर तिरंगा। म्हाका दिसता ह्यो एक कार्यक्रम आहा जो म्हाका दिसता सगळ्या आयज बुथां मदीं वॉर्डां मदीं ह्यो लोकप्रिय कार्यक्रम आहा। ह्या दिसा आमकां एक सूट गावता की आमी आपल्या घरार तो तिरंगा 13 तारखेक लावन 15 तारखेक अभिमानान तो पद्धतशीर प्रमाणे तो 15 तारखेक सकयल काडचो आसता। विषय आम्ही पहिलीपासून वी आर व्हेरी क्लियर ऑन द इश्यू। हांगा जयंती आसा ताणें हो विषय सिरियसली आमी सगळ्यांनी घेतलो आणि आमी तेन्ना आशिल्ले की ती गेट काडूंकूच जाय, ताचे बद्दल आमकां कसलोच डावट ना। आमकां खूब प्रयत्ना मागीर आमकां तें ऑर्डर मेळ्ळी आणि ताणें कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या। म्हणजे वेळ कित्याक लागलो ताचें एसेसमेंट करचें पडलें, कितें ट्राफीक खंय अरेंजमेंट जाता, खंय ब्लॉक जाता, सो तो एसेसमेंटा खातीर डिले जालो। पूण आज कलेक्टरान एमपीटीक ऑर्डर दिल्या की ती काडची म्हणून एक 30 दिसां भितर। 30 दीस म्हाका दिसता आनी 4 ते 5 दिसां भितर काबार जाता आणि त्या खातीर हांवें मुद्दम तो विशय आमच्या ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक हाडिल्लो की हें अजून पर्यंत तांणी कंप्लायन्स ताजें करुना। जी कलेक्टराची ऑर्डर आसा ती कंप्लाय तांणी अजून करुना, ती तांकां कंप्लाय करपाक लावची म्हणून। आणि ऑनरेबल सीएमानूय कलेक्टराक तशें इन्स्ट्रक्शन दिला की ती कंप्लाय कर म्हणून। ती तर करतलेच आणि आमकां पुराय आमच्या सरकाराचेर खात्री आसा की ती गेट तांची वतली म्हणून। डिलेबरेटेड बिल्डिंगाचो तुमी एक मेजर इश्यू मुद्दो तुमी रेज केलो। वास्को भितर खुबश्यो अश्यो डिलेबरेटेड बिल्डिंग्स आसा जंय थोडे लोक रावताय बी आणि थोडे लोक रावयना। सो रावनाशिल्ले बिल्डिंग आमी सरकारा कडेन मागले की त्यो इमिडिएटली डेमोलिश करच्यो। म्हणजे हाजे फुडें तुमी पळयलें की पुलीस स्टेशना फुडें जी बिल्डिंग आसा थंय कोण रावना, पूण त्या ओनराक ताची पर्वा पसून ना। आज ती फाल्यां बिल्डिंग सपोज कॉलेप्स जायत थंय हजारांनी लोक थंय डेली पुलीस स्टेशनार वता जाल्यार कितें जावंक शकता हें आमकां कळना। म्हणजे एक ट्रेजेडी येतली थंय जाली जाल्यार ते जावचे पयलीं हांवें सरकाराक आनी कलेक्टराक शिटकावणी दिल्या की तुमी बेगींतल्या बेगीन ती डेमोलिशन करचें, ताचो प्रोसेस सुरवात करचो। ताच्या फाटल्यान घोसाली आसा एक बिल्डिंग जी हांगा आशिल्ली ट्युरिस्ट हॉटेलाच्या सायडीन ती आमी स्वता इंट्रस्ट घेवन ती आमी मोडली कित्याक ती म्युन्सिपाल्टीची आशिल्ली। आणि अशें करून खुबश्यो गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा, आमचे म्युन्सिपाल्टीचे स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, जे जुंता क्वॉर्टर्स आसा, हे सगळ्यो मोडकळीक पाविल्ल्यो बिल्डिंग्यो आसा, त्यो मोडून नव्यो बांदच्यो आणि जे थंय रावताले तांकां दुसरें हें दिवचें अशें आमी मागलां। आज टीव्ही आसा, व्हॉट्सएप आसा, सगळ्यांनी लायव्ह पळयलां की कशें ह्या एसटी समाजाच्या हाका एक रिजर्वेशन दिवपाचें जें काम आशिल्लें जें आमचें आनी सरकारान मांडलें आणि स्पिकरान आमी सगळ्यांनी आयकलां कितें सांगलां तें की व्हेरी इम्पॉर्टंट बील इतलें म्हणून सुद्दां तांणी ऑब्जेक्शन हाडलें आणि आतां ते म्हणटा आमचे मॅनिफेस्टोन आशिल्लें म्हणून। खंयच्या तोंडान म्हणटा ते पासून म्हाका कळना। हांकां खंयचे गट्स येता सांगपाक की हें आमी केलां म्हणून। म्हणजे विरोध केला हो सगळ्यांक जग जाहीर आसा। सो आनी तुमी हें कितें कालच्या भशेन थंय केला पळय तशें काल हांगा केलां तांणी। सो दोनूय कडेन तांणी ऑब्जेक्शनूच, पूण दाखयता आपूण वेगळें म्हणून। सो म्हाका दिसता ज्या लिडराक, ज्या काँग्रेस लिडर हाज्या पक्षाच्या लिडराक सुप्रीम कोर्टान चापराक दिलें की असो एक स्वाभिमानी भारतीय अशें स्टेटमेंट केन्नाच करचो ना आपल्या सेने बद्दल, आपल्या देशा बद्दल अशें जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता तेन्ना म्हाका दिसता हांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना आमचे कडेन उलोवपाक। भारताच्या लोकां कडेन दारान बसून वचपाक हांकां नैतीक अधिकार ना। आणि हे सगळे म्हजे एसटी भावांनी लक्षात दवरचें। आज जे तांणी केलां आणि काल जे हांगा हातून केलां एसेंब्लीन हे सगळे लक्षांनी दवरपाचें। बरें काम जाता थंय वेगळ्या वेगळ्या रितीन काँग्रेस ही विरोध करत आसता,
तांकां ते प्रॉब्लेम्स केन्नाच सॉल्व करपाचे नासता आनी म्हणूनच आज आमकां आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीचेर खूब अभिमान आसा 60 वर्सां जावन आशिल्ले हे जे आशिल्ले आर्टिकल 370 जावं कश्मीर परत घेवपाचें जावं ट्रिपल तलाक जावं आनी अन्य अश्यो गोश्टी जावं ह्यो सगळ्यो भारतीय जनता राम मंदिर हे सगळे भारतीय जनता पार्टीन कितें कितें मॅनिफेस्टोत बरयल्लें तितलेंय केल्लें आसा आनी त्या खातीरूच देशांतल्या जनतेचो विश्वास आज भारतीय जनता पार्टीचेर आसा. खास करून आमच्या मुरगांव तालुक्यांत गव्हर्नमेंट लँड आसत कोमतात लँड आसत जे अनेकांची घरां आसा तांकां कितें दिसता की हाऊस टॅक्स मेळ्ळें म्हणल्यार ते लिगल पण अशें जायना. जेन्ना तांकां समज तांकां लोन घेवपाक जाय रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय ते कांय मेळना तांकां. म्हणून गव्हर्नमेंटान कितें ठरयलां की 15 फेब्रुवारी 2014च्या पयलीं ज्यांची घरां आसा तांकां आदली 15 वर्सांची आनी फुडले 15 वर्सांचे 30 वर्सांचे रेसिडेन्शियल घेवन ते घर तांकां कायदेशीर जातलें तेंचें घर. तांकां फुडें सनद मेळप तांकां व्यवस्थीत जावप. खंय तरी 2 भाव 3 भाव एका घरान रावतात तांकां एक सेपरेट करपाक जाय. हाऊस टॅक्स सेपरेट जाय वॉटर बील जाय इलेक्ट्रिसिटी बील जाय तेंय मेळनासलें. तेकाही कायदेशीर न्याय दिल्लो आसा. नाल्यार सदांच झगडी आसताली भावांची. हें सगळें करून आमच्या सरकारान एक बऱ्या पद्धतीचें बील पास केल्लें आसा. त्या खातीर आमी सरकाराचें अभिनंदन करता. वास्को मंडळ म्हणून आमदार दाजी साळकर हेंच्यांनी सुद्दां अनेक विशय तितून मांडल्यो. तितून आनीक इम्पॉर्टंट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कितलींशीं वर्सां ते खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरूच आसा तांकां पगार खंय तरी कमी मेळटा आनी ते बाबडे तांकां शाश्वत नासली. पूण जेंच्यांनी 7 वर्सां पूर्ण केला तांकां कन्फर्म करप तांचो पगार वाडोवप हो सुद्दां एक ऐतिहासीक निर्णय. म्हणजे एकंदरीत जर आमी पळयत लँड रेव्हेन्यू आसत कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसत माझे घर संदर्भात आसत एक क्रांतिकारक आणि ऐतिहासिक असेंब्ली जायला. आमच्या 33 आमदारांनी आमचो दाजी साळकर आसत आमदार संकल्प आसत मोहीन सर आसत जसे दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान ह्या असेंब्लीन सर्वसामान्यांचे सरकार अशें सिद्ध करून दाखयला. जे गोरगरिबांचे बहुजन समाजाचे सरकार अशें केल्लें आसा. पण तेच्याच बरोबर विरोधकांक आमी पळयला की खंयच्या पद्दतीन विरोध करताले खंय बील पिजून उडोवप आनी कितें करप. म्हणून आमी गोंयच्या जनतेक सांगू इच्छिता की हे जे सरकार आसा दोतोर प्रमोद सावंताचे जे 22 तुम्ही बहुमत दिले येणाऱ्या सुद्धा फुडें तुम्ही आमच्या बरोबर रावतले. आमदार दाजी साळकर आसा दोतोर प्रमोद सगळ्यांक तुम्ही सहकार्य करतले. परत एकदा सरकाराचे दाजी साळकरांचे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे अभिनंदन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.